नमस्कार. सध्या आम्ही उभे हा गिरी जो सर्विस रोड असा त्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही उभे हा. सध्याची परिस्थिती हांगर सांगपाची म्हणजे फाटले 8 म्हयन्या पयलीं हांगासर एक जी मेन उदकाची जी पायपलायन आहा ती फुटली गेल्ली. त्याच प्रमाणे ती पायपलायन कित्या खातीर फुटली गेली हेजें नेमकें स्पश्टीकरण जावन आसलें. त्याच्या नंतर परत काही म्हयन्यान गेल्या म्हयन्यान आता कमीत कमी 27 ते 28 दीस जाल्ले आसा. एक म्हयनो पुराय जावपाक येयलेलो आसा. सेम ह्या रस्त्याच्या हांगासर पायपलायन फुटली गेली आणि ही जी पायपलायन आसा ती ही मेन उदकाची पायपलायन आसा. जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी जेई कडेन चवकशी केली तेन्ना जेईन सांगलें की ही पायपलायनचें उदक जें आसा तें पुराय गिरी, सांगोळडा, पर्वरी ह्या भागाक वयता म्हणून. पूण तें उदक 4 दीस खंय तरी पूर्णपणे बंद जाल्लें आसा. जेन्ना तांकां आमी विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें जी मेन पायपलायन जी ही आसा उदकाची तेचें फुटपाचें कारण म्हणजे हो सर्वीस रोड जो आसा तो खंय तरी कच्चो आसा आनी बरेचशे ट्रॅफिक जे पणजेच्यान म्हापसा वयता पळय ते ह्या रस्त्यांतल्यान वयता आनी हेवी गाडयो हांगासरल्यान वयता पळय ताका लागून हो रस्तो खंय तरी दाबलो गेलो आनी त्याच कारणाक लागून जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती फुटली गेली अशें तांचे कडसून जबाब आमकां येयलेलो आसा. सद्याची हांगासर परिस्थिती अशी जाली आसा तुमी थेट म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हो रस्तो कशे तरेन आसा पळय तो. गाडयो पळया तुमी कशे तरेन वांकडे उलटे वयता पळय. सध्या ही परिस्थिती अशी हांगासर जाल्ली आसा. नेमके जो रस्तो आसा तो संपूर्णपणे कच्चो रस्तो आसा आनी तें काम जें आसा तें तेंच्यांनी अर्दवट दवरलेलें आसा. अर्दवट काम म्हणजे हांगासर हो जो रस्तो आसा तें पूर्णपणे सारको ना, हेचें डांबरीकरण जावंक ना. सेकंड थिंग जे दाव्या बाजून तुम्ही पळोवंक शकता तेंच्यांनी अशें सांगलां की हे उदकाचें जें काम आसा पुराय जाल्लें आसा आनी ताका लागून कांय दिसांनी हेचें डांबरीकरण जातलें. पूण सद्या परिस्थिती अशी डांबरीकरण जातलें अशें आमकां तरी सद्या दिसना. दाव्या वटेन पळयत जाल्यार एक अशें दिसना येता खंय तरी सद्या झरो फुट्टलो आसा वो खंय तरी लोकांच्या नदरेन एक धूळ फेकलेली आसा की जें आतां सद्या शेता कडेन उदक येता तें खंय तरी जें उदक आसा तें झऱ्याचें उदक येता. पूण पळयत जाल्यार सत्यान पळयत जाल्यार हें जें उदक जें आसा हें फोंडच्यान अजुनूय हेका हे जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा तेका अजुनूय लिकेज आसा आनी हे लिकेजीचें उदक सद्या हांगासर व्हांवता. जाणून घेवपाक आमी प्रयत्न करूया हांगासरले काही लोकल जे आसात तेंच्या कडसून की हे जे सद्या हांगासर जी गिरी सर्वीस रोडाची जी परिस्थिती आसा पळय ती कितें परिस्थिती सद्या जाल्ली आसा पळय ती अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत दित रावतले. पळयत रावत तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. आयज तुमी सद्या गिरी सर्वीस रोड आहा पळय त्या रस्त्याचेर सद्या पावलेले आसा आनी तुमी खंय तरी एक ZP मेंबरूय आसात. जी सद्या परिस्थिती हांगासर जाल्ली आसा गिरी सर्वीस रोडाचेर की जी पायपलायन फुटली गेली आनी पायपलायन फुटले गेल्ल्या कारणान जो रस्तो आसा तो खंय तरी अर्दवट दवरिल्लो आसा. तुमी ह्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? फाटल्या 8 म्हयन्या पयलीं 8 ते 9 म्हयन्या पयलीं होच रस्तो पायपलायन फुटलेली आनी ती रिपेर केली आनी आमकां पर्वरी, सुकूर, सालिगांव ही सायड आहा जे हे सायडीचे उदीक वयता पायपलायनी थ्रू ते आमी 4-5 दीस आमकां इफेक्ट जालो की उदीक आमकां गांवांत ना जालें. मागीर कळ्ळें गेलें की हांगासर पायप डॅमेज जाले आनी रिपेर करपाक 3-4 दीस लागतात. ते 3-4 दिसान तेंच्यान रिपेर केलें. आतां 8 म्हयन्याच्या उपरांत एक 20-25 दीस जाले परतून आमकां हांगासर पायप डॅमेज जाली फुटली आनी परतून 4-5 दीस डॅमेज जालो आनी 4-5 दीस आमकां आमच्या पर्वरी, सालिगांव हे सुकूर एरिये सायडीन आमचे उदकाक मातशें अडचण जाली. फाटल्या दिसान तेंच्यानी रिपेर केलें आसतना सुद्दां अशें दिसता की तें सामकें जावंक ना. इवन रोडाचें काम जें आहा जे रोड हांगासर खोडोन दवरलेलो आहा तो रोड हांगासर आमी म्हापशा आमच्या गांवाचे पर्वरकार जावं मार्केटाक वयता जे शुक्रारचो मार्केट बी मार्केट बाजार करपाचे गांवचे स्थायीक लोक वयता मिरसांग घेवन जावं आनी पुरुमेत करपाक वयता. इवन म्हापशा पणजे ज्यो बशी आहा लोकल बशी त्यो सिटीन वयता. ते सिटीन वयता भरपूर इफेक्ट जाता. हांगासर स्लो जाता कित्याक जंक्शन आहा हो सर्वीस रोड म्हणजे सिटीन रोड वयता आनी हायवे जो आहा NH-17 हायवे जो आहा हेच्या खातीर हांगासर मातशें अडचण जाता. म्हाका दिसता की टॅक्निकल सेक्शनान म्हणजे PWDन पळोवचें की काम सारकें जालां की हांव म्हापसा डेल्ली वयता तेन्ना हांगासर पळयता की हांगासर पावस नासतना सुद्दां हांगासर सायडीक उदीक सांठलेलें आहा. अशें दिसून येता की तें उदीक पयलीं नासलें पूण आतां म्हाका दिसता तें पायपलायन जे रिपेरींग काम जाल्या उपरांत म्हाका दिसता काम सारकें जालां. सारकें जावंक ना जाल्यार तेंच्यानी लक्ष घालचें आनी बेगीनचे बेगीन करचें की सरकार आमचोच आहा. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता पूण तें काम जेंचें काम जें आहा तें करचें. ते पावसाचे दीस लागीं पावलेले आहा. पावसाच्या दिसा हे PWDचो रोड सुद्दां तेंच्यांनी फोडून उरलेलो तो सुद्दां मातसो रिपेर करचो असो ZP नात्यान. आनी हांव सरकारा वांगडा आहा. सरकार जें आहा आमचें सरकार आहा
हांव आमचे सांगूंक सोदता की बेगीनच्या बेगीन काम जावचें, लोकांक अडचण येवची ना आनी सरकाराक लोकांनी कितें म्हणचें न्हू. म्हाका सांगा, आयज जी हांगासर गिरी सर्वीस रोडाचेर जी परिस्थिती सद्या जी फाटल्या पायपलायन फुटलेली तेका लागून जी जाल्ली आसा, नेमके आतांची परिस्थिती हांगासर सद्या कितें आसा? आतां पळय 8 म्हयने पयलीं अशीच एकदां जाल्लें, पायपलायन फुटलेली. तेन्ना ती गव्हर्मेंट आमचे PWD ऑफिशलांनी कितें सांगलें की बाबा तो प्रेशर वचोन लोकांचो ट्रॅफीक जामान ती पायप फुटल्या म्हणून. ओके, तेंच्यांनी तें काम केलें, मागीर ते परत ते व्हिडिओ घालून तो रस्तो असोच दवरलो वयल्या वयर. अबे आयच्या परिस्थितीन आपय तसोच, तेजेर हॉटमिक्स कांय ना. लोक जेन्ना प्रवासी वयताले तेन्ना इतलो भंय जाल्लो की लोक केन्ना पडोंक शेतांनी पडोंक शकतालीं, झाडां कांय कळनासलीं. सो मागीर तेंच्यांनी ती हॉटमिक्स केलो. आतां तो जाल्या उपरांत आतां ह्या म्हयन्यान मेयाची 1 तारखेक आसा तशी तशेंच पायप फुटले ते फुटले, रस्तोय गेलो व्हांवोन. आतां तेंच्यांनी म्हणटात तेंच्यांनी काम केलां, पूण तेंच्यांनी कांय एक्सप्लेनेशन दिवंक ना प्रिवियसली कित्याक जाल्लें पायप फुटलां आनी आतां कित्याक फुटलां तें. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्या तेंच्यांनी तें आहा थंय परतून ती माती कवरअप केल्या. आनी आतां तूं पयशी हांगासर पळय मातसो कॅमेरा असो घालून पळय, लोकांची प्रवास केलो रस्तो थंय सोंपता आनी हांगा पळय एजीर पळय कोण हांगासर पावत न्हू, तो समतो तळयेन पडटलो. कांय रिटेनिंग वॉल बी कांय ना. दुसरें म्हटल्यार तें कितें काम केलां तें अर्दे कटीचें काम. पळय तुका दाखयता, आजून पळय हांगा उदक व्हांवता. हे गिरवटच्या ह्या वाड्याच्या लोकांक आजून उदक मेळना सारकें पिवप. आनी तें म्हाजे प्रमाणे तें दिसता नळाचें उदक कशें, म्हणजे PWD पायपलायनाचें सर्वीस उदक कंटिन्यू गपगपो व्हांवता. आनी सद्या पयलीं उदका ह्या लोकांक सद्या पयलीं उदक ना आमच्या गिरवटकारांक पिवपाक.